freedom of expression and threat to the fourth pillar of the democracy. 2014 to 2024 कितले इंटरव्यू पयलींच्या प्रधानमंत्रीन दिले, आतांच्या प्रधानमंत्रीन कितले इंटरव्यू दिले, कितले डायलॉग जाले, कितले मोनोलॉग जाले, तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणीं. आज हे लोकसभाच्या इलेक्शनाक जेन्ना सगळे विरोधी पक्षाच्या फुडारांक दिसले की आमी एकठांय जावपाक जाय, गोंय सांबाळपाक, गोंय राखपाक, कित्याक हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे मनीस आज करप्शनाचे राखणदार जालेले आहात. ते इक्वेशन आमी कशें फोन केलो, तुजें मत कितें काय, ते म्हणाले आपूण आसा, आपल्याकूय दिसता की सगळ्यांनी कॅप्टन विराटूक सपोर्ट करूंक जाय. ताणें आतां भाशण दिल्लें आहा, ताजे पयलीं ताजे मागीर बाब संदेश तळेकारान भाशण दिलां, तांकां एक सिग्निफिकंट वोट पडिल्ले. आनी ही जी मार्जीन म्हाका खटकताली, ही मार्जिनेचें गणीत हें आमी आतां हांगा दाखोवपाक तुमकां उघडपणान हांव सांगता. हांगा आरजीचे कॅन्डिडेटाक 1500 मतां पडिल्लीं बाय वॅलरी फेर्नांडीस. ताजे भावाक हांव लंडन मेळ्ळो, म्हाकाय तो असो जादू कसो जालो तो म्हाकाय उत्तर मेळनाशिल्लें, इतलीं मतां खंयच्यान आयलीं आमी. ताजे कडेन हांव उलयलो, ताणेंय म्हाका सांगिल्लें आहा की आपल्याक आपलें कितें पर्सनल कारणा खातीर भायर येवपाचें ना, पूण आपलें जें कितें आसा तें आपूण सपोर्ट करतले आनी आपूण बाब विर्याटूकूच सपोर्ट करतले.